पाऊस आणि जिवीत. पाऊस पडलो रे पडलो, सगल्यांक आमकां एक वेगळीच तरेची खुशालकाय भोगता. अब्रिल मायची गोरमी वाडोवन इतली जालेली आसता की पावसाचे थेंबे दोतोरेक पावतोच त्या तापलोल्या जमिनीचो आनी थंड पावसाचो मेळो एक वेगळोच वातावरण घडोवन हाडटा. मातयेचो तो वास, ते शीतल वारे, त्या थेंब्यांचो आवाज जिवितान एक वेगळीच उमेद निर्मूल हाडटा. पूण जसो पावस चड जाता तो नाकासो दिसूंक लागता. बुट्ट्यो येता, दोंगर कोसवतात, घरांत अशे पूल मोडटात, झाडां उमटून पडटात, रोयलोलें पीक पिड्यार जाता आनी जायतेच नुकसान भोगचें पडटा. पूण जायते पावटी हांव चिंतूंक पडटा, हो इतलो पावस एकाच बरोबर कित्याक येता गाय? दर म्हयन्या इल्लो इल्लो करून पडलेलो जाल्यार काय बरें आसतलें आसलें. पूण निसर्गाची दर एक घडणी आमकां कितें ना कितें शिकोवंक येता, तें आमी समजूंक जाय. पावसाचो एक वेळ आनी काळ आसा, तो आपल्या काला पोरमोणे पडटा. संवसारांत दर एक घडणुकेक वेळ आनी काळ नेमलेलो आसा. रडपाक तसोच हांसपाक, जोल्मून येवपाक तशेंच मरपाक, मोग करपाक तसोच द्वेस करपाक, झुजां करपाक आनी शांती हाडपाक, समाजाचें वायटेपण आयकून ओगीच रावपाक तशेंच उठून त्या समाजाच्या वायटेपणाक फुडो करपाक. कांय वेळार समाज जायते फातर उडयता, तुजें नांव पिड्यार करपाचो जायतो प्रयत्न करता. पूण जेन्ना तुजो वेळ येता तेन्ना तेच फातर घेवन तूं एक नवो समाज बांदूंक शकता. ह्या वेळाची समजणी आमकां आसपाक जाय आनी त्या वेळा आनी काळा पोरमोणे वावरूंक आमी शिकूंक जाय. वेळ एका भाशेन सदांच उरोना आनी उरचोय ना, तो बदलत रावता. पावसान सगळेंच बदलता. गरमेच्या दिसांनी तापलोली ती जमीन पावसाच्या थेंब्यांनी थंड जाता. तांबडी माती अकस्मात हिरवी जाता. अशेंच आमच्याय जिवितांत जायते बदल जातात. आमच्या भितर बदल हाडपाची गरज आसा. कितें नवें करपाचे विचार मनान हाडपाक जाय. नव्या दिशेन वाट चलपाची येवजण करपाक जाय. जिवितांत आमची खूब धांवपळ जाता. आमी नोकरी, पयशे, समाजांत आमचो स्टेटस हाच्या फाटल्यान धांवता. पावसाची एक शिकवण म्हणल्यार थोडो तरी विसव घे. तुज्या सर भोंवतणी पळय, निसर्ग काय बरो दिसता. मळबांत ती पावसाची कुपां, उदकाच्यो त्यो ल्हान ल्हान झोरी आनी फोणकुलांनी भरलोलें तें उदक. ती हिरवी रंगाची जमीन कितली शांती हाडटा. तुज्या वावराचेर एक थोडोसो ब्रेक घे. घरच्या वांगडा थोडो वेळ पासार कर. घरच्या कामांनी ताका मदत कर. एकी भोंवडेक वच, तांचे लागीं उलय, तांचें उलोवप आयक, तांचें मन समजून घे. तांकां तुजे विशीं सांग, तुजी सपनां, तुजे आवडे तांकां सांग. पावसाचे दीस येतले हाची तयारी आमी अब्रिल मायतावन कोत्ता. पुरुमेंताचे वस्तू हाडून दवरता. घराक कापोत व प्लास्टीक बांदता. पावसाचे मोचे, सोत्री, रेनकोट घेता. इतली तयारी कोत्ता, तर आमच्या जिवितान अशें कित्याक जायना? जिवितान कसलोय वायट येता जाल्यार आमचो जीव काचावीत जाता. कसल्याय प्रसंगा खातीर आमी आमची तयारी दवरूंक जाय. कसले अदृश्ट अकस्मात येवंक शकता, त्या वायटाक तोंड दिवंक फुडें सरूंक जाय. स्वतंत्र जावप हें खूब गरजेचें. हाचे खातीर आपली तयारी भोव बेगीन सुरू करपाक जाय. जेन्ना पावस थोडो जाता आनी वत येता, मळबार एक सुंदर दोंडुबाल दिसता. एक दिनवा साठोवंक आनी खुशालकाय वांटोवंक. एका नव्या उमेदीचे किरण आमच्या जिवितान हाडटा. तेच भाशेन जिवितान सगल्या खातीर आमी दिनवासूंक जाय. कसलें वायट आमचेर आयलें जाल्यार पासून बरें येवपाचें आसा ही उमेद आमचे भितर आसपाक जाय. आनी बरें वो वायट जावं, आमी सदांच दिनवाशी काळजान
उपकार आठवंक जाय. जिवितांत बरें आनी वायट येता, दोगांयची आमकां गरज आसा. दुखा शिवाय आमी सुखाची किंमत केन्नाच समजूंक पावची ना. तशेंच पावसा शिवाय वताची आमकां कितली गरज आसा हें आमी केन्नाच समजूंक पावची नासली. देव बरें करूं.